जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या भाव भयणांदो जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यात तांदिल्यात भुकेल्यात तांकां सगल्यांक हांव जेजूच्या नांवान येवकार दिता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान वर्ड ऑफ गॉड. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां मॅथ्यूच्या पुस्तकांतल्यान 13:20-18 आनी 19 तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हें पवित्र पुस्तक देवाचें जिवें उतर आमी उक्तें करुया आनीक हे देवाचें उतर आमी जाणवायेन आनीक सजमळेन आमी तें उतर आमच्या जिवितांत लावन घेवया. तर हे वेळार आमी हे देवाचें उतर वाचून ताचेर आमी थोडोसो वेळ नियाड करून एक सजमणी आमी घेवया. तर देवाचें उतर म्हणटा माथेवाच्या पुस्तकांतल्यान 13:18-19 वोप्याची वोपार तुमी तर आयकुल्या, राजाचें उतर आयकोतात आनी तें समजनात ती वाटेर वोपलोल्या बियां सारकी. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोपलोलें तें काडून व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी मॅथ्यू 13:18-19 माथेवाच्या पुस्तकांतल्यान 13:20-18 आनी 19 आमी स्कुटावया देवाचें उतर आनीक हे स्कुटावतना आमी ताची सजमणी आनी जाणबाय आमी घेवया. तो देवाचें उतर म्हणटा वोप्याची वोपार तुमी तर आयकल्या. आमकां जेजून एक वोपार दिल्ली आसा, वोप्याचेर तो उलयल्लो आसा. आयज तेच वोपार आमी परत एक पावट आयकोया, ताची सजमणी आमी घेवया. तो राजाचें उतर आयकोतात आनी ती समजनात ती वाटेर भोपलोल्या बियां सारकी. आतां देवाचें उतर राजाचें उतर जावन आसा आनीक जें देवाचें उतर आमी दर एकली आयकोतात आनीक तें समजनात ती वाटेर भोपलोल्या बियां सारकी. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकोतात पूण आमकां त्याची उतराची सजमणी मेळना जाल्यार देव म्हणटा वाटेर भोपलोल्या बियां सारकी. जेन्ना एक वाट आसता आनी ते वाटेर आमी चलता आमच्या पांया पोंदाक ती एक वोंपी आमच्या पांया पोंदाक पडटा, एक तोंड ग्रास आमच्या पांया पोंदाक पडटा आनी तें पांया पोंदाक पडोन तें मरता. तशी आमचेर देवान आमकां हे वोपलोल्या बियां सारकी आमकां एक उतर दिल्लें आसा. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोपलोलें तें काडून व्हरता. आतां जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकोतात आनीक ती आमकां समजणी मेळना, आमी तें उतर समजनात तेन्ना तें उतर हो देंवचार येता आनीक आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत वोपलोलें तें काडून व्हरता. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक गरजेचें. देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक म्हत्वाचें, कित्याक त्याच देवाच्या उतरान जायतें आमकां फावो जाल्लें आसा. कित्याक तो जावन आसा रोसनार. आयज ताच्या उतरा वरवीं हो संवसार चलता. ताच्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत जण एकल्याचें चलता. जेन्ना ताचें उतर आमी आमच्या काळजांत घेतली, ताचें उतर आमी समजतलीं तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमकां दिश्टी पडटलें. तर आमी एक बरी वोप्याची बी जावया आनीक दुसऱ्याक आमी हें फळ आमी दुसऱ्याक वांटूंक आमी प्रयत्न करुया. तर हो जावन आसलो म्हजो ल्हानसो विशय हांवें जो तुमच्या मुखार हाडला. हे वोप्याचेर हांवें उलयलां. आयज जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां एक उलो करता, जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. हें देवाचें उतर चारूय खंयच्यांनी पुरगूट जावन दी. आनीक जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता परत तांकां हांव एक जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.